आज DMA कडे तो राजीनामा हे सुपूर्द केल्लो आसा आनी तेच्या बद्दल कळीत करपाचें ऑलरेडी केल्लो आसा कॉपी ऑलरेडी आसा कित्याक 1 वर्साचा कारकीर्द कंप्लीट जाली एज पर द अंडरस्टँडींग जे सांगलेले आसा सो आय हॅव ऑलरेडी हँडेड ओवर माय रेजिग्नेशन टू द DMA जी कामां करपा खातीर येयल्ली आसा ती मनोदय धरून सुरवात केली कामां जाली पयल्या अर्द्या हितून जी कामां जाली मागीरच्या हितून ती कामां जायना कशी जाली खुबशे अडथळे निर्माण जाले अडचणी येयल्यो आनी म्हाका दिसलें कारकीर्द जर सोंपता आनी जर कामां खुर्चेर बसून जर जायना जाल्यार ते लोकांचें नुकसान आसा म्हापशेकारांचें नुकसान आसा सो अशा वेळार ते एक्सटेंड करून काही अर्थय ना म्हणून कारकिर्दीचो टायमूय सोंपलेलो आसा म्हणटकूच हँडवर्क करप म्हाका सोयीस्कर दिसलें. मॅडम नगराध्यक्ष पदाची धुरा सांबाळटा आसतना खुबशे एलिगेशन्स तुमचेर जाले की प्रॉपर काम करना हेचेर तुमचो कितें रिप्लाय आसा? बरोबर आसा हे एलिगेशनां निर्माण केली गेली जेन्ना आमी हांवें कार्यकाळ भाग सांबाळ्ळो नगराध्यक्ष म्हणून सुरवातूच केली पयलेच 3 ते 4 म्हयन्यान कामाची तुमी दखल घेतलेली आसली पयलीच म्हणजे सोपो टेंडर जो आसलो वचोंक नासलो कितलेक वर्सांनी तो सोपो टेंडर गेलो पे पार्किंगाचो इश्यू आसलो तो वेवस्थीतपणान हाताळ्ळो गेलो तेचें रिजोल्युशन घेतलें गेलें पे पार्किंग जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केलो जितून रेवेन्यू जनरेट जातलो हे काम न्हू त्या प्रमाणे प्री मॉन्सून सर्चो पिरियड येयलो प्री मॉन्सूनच्या वेळार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डिसिल्टिंग वॉज द प्रायर इम्पॉर्टन्स आसलें आनी मार्केट प्रत्येक वर्सा फ्लडेड जातालें पण ह्या वर्सा जे डिसिल्टिंगाचें आमी काम केलें आनी कोड ऑफ कंडक्टर आसतना ज्या पद्दतीन आमी तेची अरेंजमेंट केल्ली आसली म्हाका दिसता ह्या वर्सा मार्केटान खंयसरूच वॉटर क्लॉगिंग किंवा फ्लडिंग हे जालें ना ही आमची कामाची पावती ही तुमच्या फुड्यान लोकां पर्यंत पावूंक जाय तुमच्या मार्फत त्या प्रमाणे तुम्ही जर म्हणटा कितलेशेच नाल्याचे डिसिल्टिंग व्यवस्थित जावंक नासलें हेच्या आदी गेली 3 वर्सां ते सगळे नाले ह्या फाटी डिसिल्टिंग जाल्ले आसा त्या प्रमाणे ट्रिमिंग ऑफ द ट्रीज कितकी पडचड जाल्ली आसा आनी तितून एक्सिडंट जाल्ले आसा हे गेल्या वर्साच्या भितर तुम्ही कितलेशेच पळयले आसले ह्या वर्सा 78 झाडां आमी ट्रिमिंग एवरीवेर ऑल अराउंड म्हापसा आमी केल्ली आसली जेणे करून हे एक्सिडंट किंवा जे कॅज्युअलिटी आसा ते खंयसरूच घडोवचे न्हू हेची दक्षता घेतलेली आसा ही कामां म्हणजे कामां त्या प्रमाणे म्हाका दिसता गार्बेजीचो इश्यू वयता थंयसर डंपिंग ऑफ द गार्बेज आसा वयता त्या कचऱ्याचे तुमकां ढिगाचे ढीग दिसताले पण त्याचो फाटलें कारण कितें म्हापसा हे म्हणटा तशें विचित्र विद्रूप जावंक लागलेले सो तो कोयर काडपा खातीर मेन प्रॉब्लेम आसलो आमचो व्हेकल्सांचो जेन्ना आमी हो प्रश्न मुद्दो हातीर घेतलो हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर जो आमकां नासलो म्हापसा खातीर ते DMA कडेन कंटिन्युअसली फॉलोअप करून UD मिनिस्टरच्या अंतर्गत वेगवेगळे वर्कशॉप अटेंड करून म्हापसा खातीर तो हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर आउट ऑफ वे जो वाळपयक दिल्लो आसलो तेंचे कडसून आमी आमच्या म्हापसा खातीर घेतलो जेणे करून म्हत्वाचो मुद्दो आमचो सुट्टलो आनी त्या शिवाय तो येयल्या कारणान काही अंशी आमी कंट्रोल घेवंक शकले गार्बेज इश्यूचेर आनी त्या शिवाय जो आमचो हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर जो दुसरो आसा म्हाका दिसता तो आतां येवपाच्या मार्गार आसा जे कितें ताका रिक्वायरमेंट आसा आनी फॉलोअप आसा तो जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता रोखडोच हेच्या प्रमाणे आमच्या हातीन तो मेळपाचो आसा